Jiggy Biggy Tara, powered by MCC Bank. Well, what I know is you tune into Daiji World TV. Kitak tu mira ko nasad. Ya novo episode an kun burgi yata kite zata. And of course, where is the show going? Mogal Vikshakano, Samistang Muzu Namaskar ani Pranam MCC Bank Jiggy Biggy Taracha. Ya novo episode ak tumka Samistang Muga so swagat ha makda. Thank you for tuning in to me Zongpuro along with your family. Wa tumcha Gutmachi, wa tumcha Cesarchi, Wadachi, Ishtumandra Koni Zongpuro. Sangata Buslan, tumi polo nasad. So thank you very much. आणि हांगे सर आयचो एपिसोड आमी आरंभ करता. तुमी म्हाका पळोवन आसात कित्याक हांव रावून आसा ह्या वेळार कॅमेरा मुखार. सो एंड इज दॅट इजी? सुलभयेचें काम न्ही. नीडलेस टू से सुलभयेचें काम न्ही. जावंक पुरो लायट्स, जावंक पुरो कॅमेरा, जावंक पुरो एक्शन, जावंक पुरो डायरेक्शन, जावंक पुरो एक्सपेक्टेशन्स, कितेंय जावंक पुरो सकट सांगाता येता आसतना एक पडच्याक म्हजेय हात पांय कामतात. भुरगीं हांगासर सुबीत न्हेसून येतात, फुल जोशान तयाराय करून येतात. पण एक पटी कॅमेरा पळयत आसतना दे आर आयदर कॉन्फिडंट ऑर दे आर लिटल बिट फियरफुल ऑर मे बी अ मिक्स ऑफ बोथ. पूण हांगासर भुरगीं हर एका एपिसोडान हर एका तांच्या ह्या रावंडांत ती मस्त शिकोवंक शकतात. थोडीं भुरगीं कॅमेरा मुखार मस्त कॉन्फिडंट आसतात, हसतात, उलयतात, दे डोंट केअर. तातूंत थोडीं भुरगीं जावंक पुरो तांकां एक्सपिरियन्स नासले जावंक पुरो कॅमेरा मुखार रावून ती शिकोवंक रेडी आसात. बेखंडीत जावन दिसता बट दे आर रेडी टू लर्न समथींग, रेडी टू इन्स्टिल सम कॉन्फिडन्स इन देम. आणि हांगासर सकट सांगाता हाडूंक भोव आपुरबायेन पाठिंबो दितात वा सपोर्ट दितात. एक सपोर्ट सिस्टम जावन आसा आमचे वरेणार. तांच्या थिदवणेद्वारी, तांच्या त्या कोणाचेर आसचे तांच्या त्या हास्याद्वारी, जावंक पुरो लाफ्टर, जावंक पुरो स्मायल ऑर जस्ट दोज सॉफ्ट एक्सप्रेशन्स दॅट पुट्स आवर कंटेस्टंट्स ॲट ईज. कॅमेरा जावन दी, लायट्स जावन दी, लॉजिस्टिकली स्पीकिंग, एवरीथींग सकट समासागी समानांगी आनी कितें जाय ॲट ऑल पॉयंट्स ऑफ टायम इसारोवंक तयार आसात आमचे MCC बँकाचे सगळे टीम. देखून तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी आयचो एपिसोड आमी हांगासर आरंभ करता. आमचे कंटेस्टंट्स राखून आसात, सो लेट्स हॅव देम ऑन स्टेज. डेलुया. हेलो. हेलो, हाय. हाय. कहीं बंदल तो नहीं लाएंगी तू? डेलुया कंचे पौध सिंग करता है आज? आपा इतारे हांव. कोणाक? म्हाका सिंग करूंक. तुका सिंग करूंगी. ओके, आप इतारे हांव विल्फी आपाचे पौध नहीं गे? विल्फी. विल्फी रेबिंबस. विल्फी रेबिंबस. आमी विल्फी आप म्हणचे. आमी ताका मान दिवचो. विल्फी रेबिंबसाचे पौध कोणे सिंग केल्लें? विल्फी रेबिंबस. विल्फी रेबिंबसान बरें इल्लें घडिल्लें पौध सिंग केल्लें. ओरिजिनल सिंगर बबिता डेसा. बबिता डेसा. आणि कोणे म्युझिक दिला हाका? बबिता नाही, पप्पान जोस्विन. पप्पान नाही, पप्पान जोस्विन. ओके, पप्पान म्युझिक दिल्लें नाही, पप्पान जोस्विन. आमी ताका एक पप्पान सर म्हणटा. पप्पान म्हळ्यार तो केरळाचो, केरळा इटतो. तशेंच जोस्विन म्हळ्यार आमी जॉय अँकल हांगाच असो मँगलोरियन फामाद एक संगीतकार. तशें पप्पान आनी जोस्विनान जायते. सो आतां तूं तुजें पॉज स्टार्ट करताय गे? येस, आपयता रे हांव. स्टार्ट कर. तू म्हाका भेटलो, कर्जांती नेटलो, म्हजे लागीं काजर जालो. कर्जक मारून बालो, म्हजो पुसून दिलो, तो म्हाका सोडून गेलो. झुज माडून आयली, ताका या पयली हांवें ताका धाडून दिलो.
सूर घालून तुसी फिरार जालो झुजन तू झुजून मेलो हाय म्हाका काय नजो जाता हाय मुजे हे जिवीत कित्याक आतां हाय म्हाका काय नजो जाता हाय मुजे माय हे जिवीत कित्याक आतां दर्याची वेळीर छपकाची सावळीर आमी पाशार केली कितली उरा आशिव नाव रागता सरलोलो भरतार खंय पाटीत म्हणून म्हज्या दारार ते आदले दीस म्हाका आज उगडास येता ताच्या गोपांतली सुका दुखांतली तुका सुवाळो जाता हाय म्हाका काय नजो जाता हाय मुजे माय जिवीत कित्याक आतां हाय म्हाका काय नजो जाता हाय मुजे हे जिवीत कित्याक आतां अग्रीच्या चिटीर येता म्हूण पाटी म्हज्या पुतीन म्हाका बरयलो लेख दीस करून राती राखलेल्या खातीर निर्जीव कुडीक ताच्या दिगची जाली तरण्या प्रायेर हांव विधव जाल्या आतां आशा बुडून गेली दिशा बदलून गेली एक सुरी गीत हे गाता हाय म्हाका काय नजो जाता हाय मुजे माय हे जिवीत कित्याक आतां हाय म्हाका काय नजो जाता हाय मुजे माय हे जिवीत कित्याक आतां तूं म्हाका भेटलो काळजांती नेटलो म्हजे लागीं काजळ जालो काळजाक मारून वालो मुसू पुसून तिडो तूं म्हाका झगडून गेलो झुज मांडून आयली ताकाया पयली हांवें ताका धाडून दिलो म्हाका एक सूर घालून तोसी फिरार जालो झुजन तूं झुजून मेलो हाय म्हाका काय नजो जाता हाय मुजे माय हे जिवीत कित्याक आतां हाय म्हाका काय नजो जाता हाय मुजे माय हे जिवीत कित्याक आतां थँक यू देव बरें करून डेल्विया एकदम क्यूट आसलें तुजें परफॉर्मन्स
इतल्या ल्हान प्रायर अशें सिंग करताय न्ही तूं खंयच्या क्लासींत आसाय फर्स्ट स्टँडर्ड ये. खंयचें इस्काल My school name is Mahatma Gandhi Centenary Higher Primary School. पदाचें नांव इस्कालाचें नांव सांगता नंतर 5th स्टँडर्ड जाता आसतलें न्ही तितलें लांब आसा इस्कालाचें नांव ಗೊತ್ತು बरें सिंग केलें मा बोगणां कशी हाडली म्हाका गुर्तू ना तो पती तो पयस गेल्लो दोन पाटी एज येता न्ही तुवें म्हणल्या रितीर बरें करून एक्सप्रेस केलें तुवें मोदे मातीक शिंपिकिलचे इल्ले प्रॉब्लेम आहले नेक्स्ट टायम ते जायनातले बरें पळय जायत की खंय ब्रीथ करी जे तुवें खंय उस्वास काडीचे ते मार्क कर पेपरार तूं लिरिक्स बरयताय न्ही खंय मार्क कर आनी तशेंच प्रॅक्टीस कर आनी थंयच उस्वास काणगे जे म्हणून ते दळा मतीक येता जायते ते दळा लायनीच्या मोदें तुका ब्रेथलेस जालें तूं जायत की ल्हान तूं जाता तशें तितलें ल्हान प्रायर दुसरें कांय सांगूंक ना म्हजे को जजीस सांगतले डेल्बिया इतल्या ल्हान प्रायर येद्या व्हडल्या वेदीक येवन इतलें आपुरबायेचें पद गावचें तेंच तुजें व्हडलें साधन कॉंग्रॅच्युलेशन्स फर्स्ट स्टँडर्डांत आसाय तूं आतां हें पद आहा पळय तुका कोणें सिलेक्ट करून दिलें मम्मीन गे हां व्हडना कित्याक म्हळ्यार तें पद कालें म्हण गुत्ता गे काल्या विशयान म्हण गुत्ता गे हय पती वय खंयचो पती क्रोरपती गे भूपती गे हां करेक्ट सोल्जर दुसऱ्या गांवांत आनी परत कंपल्सरी हाका आर्मीक आनी ट्रेनिंगाक वचूंक आमच्या गांवांत ना तें पयलें आसलें कोण ना गुर्तू ना म्हाका पयलें परत आर्मीक वेताले खामाक आनी परत मागीर गल्फान येयले परत गल्फाक एक सोजेर ताची ड्युटी येता आसतना पतिणेकी सोडीचे मांयकी सोडीचे मांयगावी गांव सोडना झुजाक वचाचें आनी तसली एका परिस्थिती एका स्त्रियेची भशेन तूं ल्हान प्राय तुका तेजें साहित्यानी समजून घेवंक साध्य जावचें ना पूण व्हड जाल्यार तुका समजतलें एका विधव स्त्रियेची बोगणां तातूंत मस्त टॉपीक साधन सोजेर म्हणटना पळय आतां इग्नेशियस लोयोला जेजूच्या सभेचो घडणार तो एक सोल्जर आहलो त्या देशाच्या सोल्जर आसलो तो जेजूचो सोल्जर जाता मागीर सोसायटी ऑफ जेजस घडटा देखून आमी एका अर्थान सोल्जर जावन आसा देशा खातीर हें करचें तुका पदा विशयान म्हाका जायत मस्त आलोचन दिवंक ना जाल्यार म्हळ्यार तूं ल्हान प्रायाचें पूण तो अभ्यास कर तूं कित्याक ताळो तुजो बरो आसा तूं स्टडी रावताय हां ल्हान प्रायर इतलें बरें साधन करचें बारीक बरें देखून तूं प्रॅक्टिसाक म्हणी वेताय गे कोणा लागीं म्हणी रोशन सर वेताय गे कंटिन्यू कर जायत गे कंटिन्यू कर आनी की बरें तुजें परफॉर्मन्स जातलें जायत गे वेरी गूड तुजे एक्सप्रेशन्स बरें आहले बारी सोबीत आहले कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके येस सोजेरा विशयांत म्हळ्यार आर्मीक तें वेचें आसा पळय त्या वेळार ती सांगची उतरां विल्फियाबाणी जिनियंत विल्फियाबी थोडो तेंप गांवांत नातुल्लो हांवें आयकला प्रमाणे तो गटारांनी आसुल्लो वेगळो सार कितें म्हळ्यार ताका गुर्त आसा तो संद्राप दुसरोच जावंक पुरो पूण वेगळो सार आसुल्लो ताणें भोगला तो आनी त्या वेगळ्या सराचें तें काल म्हणटा रूप मतीन चिंतून तें चित्रान चिंतून परिकल्पना चिंतून ताणें हें पद बरयल्लें आनी ल्हान प्रायर तरी तुवें ताका काल म्हणटात तुज्या प्रमाणे तुका जें कितें सांगता त्या प्रमाणे तुवें तें प्रस्तूत करूंक तुवें प्रयत्न केलाय अभिनंदन तुका हाय डियोना हाय सगळें नांव तुजें डियोना मेरेल पायस हय तुजी फ्रिगज एंजेलोर ओके आज तुवें खंयचें पद विंसलाय चेडू मुंबयचें चेडू तूं खंयचें मँगलोरचें न्ही गे वडीलचें एंजेलोरचें आनी कोणें हें पद बरयल्लें रचयल्लें कोणें हेनरी डिसोजा ओके हेनरी डिसोजा दुसरो तुवें हांगा हेनरी डिसोजा म्हणून बरयलां आनी हेनरी डिसोजाचें पद तें जायतें हें सिंग केल्लें आसा अपर्णा मायेकर आतां डियोना सिंग करता करेक्ट न्ही गे येस सिंग कर म्हाका सगळे रे म्हणटा हांव चेडू मोगाचें हांव चेडू
हांव चेडू बॉम्बयचें. म्हज्या नेस्पार हांव दिसता लंडनचें. म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचे रे पिशें. म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें. हांव चेडू बॉम्बयचें. म्हज्या नेस्पार हांव दिसता लंडनचें. म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचे रे पिशें. म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें. म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें. म्हाका चेडे आपयतात हांव रस्त्यार सरताना. म्हज्या फाटल्यान रावतात हांव बसार सरताना. हांव मात्र कोणाचें तोंड पळयना. हांव मात्र कोणाचोय मोग करिना. म्हाका चेडे आपयतात हांव रस्त्यार सरताना. म्हज्या फाटल्यान रावतात हांव बसार सरताना. हांव मात्र कोणाचें तोंड पळयना. हांव मात्र कोणाचोय मोग करिना. हांव चेडू बॉम्बयचें. म्हज्या नेस्पार हांव दिसता लंडनचें. म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचे रे पिशें. म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें. हांव चेडू बॉम्बयचें. हांव गांवांक वेताना एकदम अप टू डेट. म्हाका तरणाटे दोस्तार फ्युचर गिगडी. म्हाका सैरी को येतात एका फाटल्यान एक. सगळ्यांकी सांगलां तूं आयलो एकदम लेट. हांव गांवांक वेताना एकदम अप टू डेट. म्हाका तरणाटे दोस्तार फ्युचर गिगडी. म्हाका सैरी को येतात एका फाटल्यान एक. सगळ्यांकी सांगलां तूं आयलो एकदम लेट. हांव चेडू बॉम्बयचें. म्हज्या नेस्पार हांव दिसता लंडनचें. म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचे रे पिशें. म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें. हांव चेडू बॉम्बयचें. म्हज्या नेस्पार हांव दिसता लंडनचें. म्हाका ब्रेक डान्स आनी डिस्को नाचचे रे पिशें. म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें. म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें. म्हाका सगळे रे म्हणटात हांव चेडू मोगाचें. डियोना तूं निजायकी चेडू मोगाचें. सुबीत दिसता येता हांव तूं. तुज्या डॅडी मम्मीकी तूं मोगाचें गी. हां ओके. तुज्या गायना विशयान तूं सांगता गी कशें जालें. बरें जालें गी. उस्वास काडटले कसतले गी. हां शब्द आत पळय शब्द एक्शनांनी करता आसतना थोडे बडी अशें जाता. पूण तुजें एटायर म्हणटा हांव तुजें परफॉर्मन्स स्टेज परफॉर्मन्स बरें दिसता. ताच्या सांगाता पूरक जावन ताका हे सिंगींग सांगाता गेल्यार बरें जायत गे. खंयच्या क्लासीन आसाय तूं. सिक्स्थान गे. प्रॅक्टीस करताय गे काही मणिकंताराचें वा सिंगींग करचें प्रॅक्टीस करताय गे. अभ्यासाक वेताय गे. कोणा लागीं वेताय प्रॅक्टिसाक. फर्स्ट अनिता डिसोजा कडेन हांव वेतालीं. वय गे. मागीर घरात प्रॅक्टीस केलें गे. मागीर बंद केलें गे. ना न्ही बंद करनाका. कर्नाटीक सिंगींग गे. कर्नाटीक खंयच्या प्रॅक्टीस करताले. क्लासिकल ओके जायत.
तुका सर बरें मागता जायत गे ओके ओके डियोना म्हाका हें चेडूं बारी मोगाचें बरें करून सिंग केलें तुवें बरें परफॉर्म केलें जायत गे लो नोट्स आनी पुरो इल्ले सामा बसूनांत एकदम लो नोट्स आसले गोतूना तुजी रेंज चड हाय ना आसतली लिमिटेड आसतली पूण बरें प्रयत्न तुजे आनी परफॉर्म करतना मागीर ते ओवर परफॉर्म केल्यार मागीर तुका उस्वास पावना देखून ते उडास दवरचें नेक्स्ट टायम परफॉर्म करतना सिंगींग बरें करून करीचें जायत गे डियोना हांव चेडूं मुंबयचें पूण तूं म्हाका चेडूं मंगळूरचें बरींच दिसलें ओके आमचेंच चेडूं तूं केवळ मंगळूरचें न्ही आमच्याच कोंकणी समुदायाचें आनी आमच्याच कुटुंबाचें चेडूं बरी ओके सो बरें करून अभ्यास करीचें बरें करून म्हाका रुचलें ओके बरें जालें ओके तें बरें करूं दिशा रॉड्रिगस किन्नी कमला किन्नी कमला म्हळ्यार गुरपूर गुरपूर येता म्हळ्यार गुरपूर फ्रिगज न्ही गुरपुरांत जायते संगीतकार आसात जायते साहित्य आसात आनी तुजें भयण तें एका रियलिटी शोचो वांटो जावन आसलें दैजी वंडरच्या नांव कितें म्हणटा आश्लिटा रॉड्रिगस रॉड्रिगसाचें भयण तूं आनी तुजें घरी कुटामी एक संगीत कुटाम तुजो डाडा सिंग करता सिंग करतात सो सर तुका बरें मागता आनी तुजें आयचें पद आसा वेळ ओके तुजो वेळ तुजो टायम कसो आसा म्हणून आतां ती आमकां दाखयचें कसो आसता म्हणून ओके विफेबाचें पद मिनाबाईन सिंग केल्लें आनी पप्पान जॉस्वीन म्युजीक आसा आनी तुवें हांगा कोवळी बरयल्या म्हळ्यार 32वी कोवळी 32 मोत्यारोडो म्हणून ओके बरें इन्फॉर्मेशन तुका आसा पदा विशीं बरें तुवें संशोध केलाय आतां पळय तुजें संगीत कशें गायन कशें जाता म्हणून ओके कोण वेळाची चिंतिना कोण वेळ सांबाळिना वेळ ताका मेळसोना केळ मुगदाताना वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळा सोतो फूळ मनशा वेळ होगडाय नाका वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळा सोतो फूळ मनशा वेळ होगडाय नाका आयलोलो वेळ बोतोलो जाल्यार पाटी येना तूं विबडाय नाका वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा वेळा सोतो फूळ मनशा वेळ होगडाय नाका नाका फाल्या मुळलेले सुरसुर्यानी गेले फाल्या फाल्या म्हणटिल्यांचे केद नाय जावना फाले आज नाका फाल्या मुळलेले
सुरसुर्यानी गेले फाल्या फाल्या म्हणटिल्यांचे केन्नाय जावंक ना फालें वेळ रावना वेळ बसना वेळ दिसना वेळाचे मोल आसतना कळना वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा वेळा सुतो फूळ मनशा वेळ होगडाय नाका आयलोलो वेळ वतलो जाल्यार पाटी येना तूं तो बिबडाय नाका वेळ मनशा नाका वेळा संगी मनशा जोड वेळा सुतो फूळ मनशा वेळ होगडाय नाका आमकां कितलें कोणी नेणा घडयेन घडयेन काडून मेळटा ते उशीन लागीं जातात आमकां आमकां कितलें कोणी नेणा घडयेन घडयेन काडून मेळटा ती उशीन लागीं जातात वर्सां वर्सां खरसून आमकां आखरी वगता जाय म्हळ्यार एक घडी मेळची ना वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळा सुतो फूळ मनशा वेळ होगडाय नाका आयलोलो वेळ वतलो जाल्यार पाटी येना तूं तो बिबडाय नाका वेळ मनशा नाका वेळा संगी खेळ मनशा जोड वेळा सुतो फूळ मनशा वेळ होगडाय नाका वेळ होगडाय नाका वेळ होगडाय नाका थँक्यू दिशा येस मॅम कशें आहलें परफॉर्मन्स ओके ओके आहलें गे ओके बरो पावरफूल वॉयस आसा तुका आनी तुजी उतरांची सोडालाय बरी आसा क्लियर ताळो आसा बरो ताळो आसा तरी इल्ले इशू जाल्ले न्ही तुका तुगोत्ता शिंपी गिलचे मागीर इवन सस्टेन नोट्स एंडींग नोट्स श्रुती समा रावनातले तें पर नेक्स्ट टायम अभ्यास करन येवचें जायत गे समा अभ्यास कर ते दळा तें पुरा मास्टर करियो तुवें खंय ब्रीथ करचें तें पुरा तुवें पयलेंत प्लॅन करचें जायत गे येस फादर दिशा खाली सांगचें खंयची दिशा दिवची आतां तुजे भयण आसलीटा बरें सिंगर तें म्हाका उड आसलो आतां तुजे वळख सांगतना म्हजो ताळो गायतलो तातूंत आसलें तें वय फायनल सेमी फायनल म्हणसर पावलें दिसता हांव नेणा उड आसना म्हाका ओके वेरी गूड तुका बरो ताळो आसा आमच्या रायना मॅडमान सांगल्या प्रमाणे पावरफूल वॉयस स्वीट वॉयस क्लॅरिटी वेरिएशन पुरा गोत्ता तुका थँक्यू फादर जाल्यार बुशा इलेशन नर्वस जालें गी अशें प्लॅटफॉर्म म्हणटा नर्वस जाता थोडे पळय शब्द गिळ्ळे पळय तुवें मदें आनी पुरा आनी एंड जाता आसतना एंड नोटात पळय तें इल्लें तुका वेरिएशन बरें गोत्ता तुका मस्त संगती गोत्ता तुका म्हणजे तरबेती वेताय गे तूं ना फादर वसाचें तुजें स्टेज परफॉर्मन्स वा प्रेजेंटेशनूय बरें आसा बट हें पुरा ऑडियो विज्युअल मिडियमांत मनीस दिसना
ऑडियो विज्युअल मिडियमांत दोनीय संगती गरजेचें विज्युअली गरजेचें आनी ऑडियोय गरजेचें जावन आसा तुका देणें आसा प्रॅक्टिसा वच तूं आनी एक दीस तूं व्हडलें साधन करतलें म्हणलें म्हाका भोगता कॉंग्रॅच्युलेशन्स थँक्यू फादर दिशा येस आतां तुवें तुजे खातीर चड वेळ दिचे पाद्रेबाण सांगलें रायणा बायन सांगलें म्हळ्यार प्रॅक्टीस करीचे वेळाचो वापर तुवें बरो करीचे म्हळ्यार संगीता खातीर ओके डियागो मॅराडोना म्हणलो एक फुटबॉल प्लेयर आसलो आनी तो एक फावटी अर्जेंटिना खातीर वर्ल्ड कप विन जाला तो कॅप्टन आसलो ताचे उपरांत तो ताचें फुटबॉल ती खेळची आवदी संपल्या उपरांत तो ड्रग ताका बळी जालो ड्रग्साक मादक वस्तूंक बळी जालो आनी इतलो ताची परिस्थिती इतली बिगडली की तो मोर्चा तनीर पावलो पूण ताका रिहॅबिलिटेशन ताका फाटी पुनर्वसती केंद्र काणीपुरा घालून ताका फाटी हाडलें आनी फाटी हाडले उपरांत ताका एक सवाल उदेलें म्हजो टायम जालो उतरालो आनी हांवें करचें कितेंच ना हांवें वर्ल्ड कप जिखला हांव अर्जेंटिना खातीर म्हूण त्या वेळार पर्सनल एक कोच आसलो ताणें ताका सांगलें तुजो वेळ आखेर जावना तुवें फाटी फुटबॉल ग्रावंडाक देवाचें आनी फाटी तुवें अर्जेंटिना खातीर अर्जेंटिनाचे जेसी आसा पळय ते युनिफॉर्म तुवें नेसाचें म्हूण एन्ड जातना मोर्चा पयलें एक 4 वर्सां पयलें म्हणसर कितें जावन आसलो कळीत आसा तो अर्जेंटिना टिमाचो कोच जावन आसलो फाटी तो ग्रावंडाक गेलो म्हळ्यार फुटबॉल कंप्लीट सोडून ताका उडास नासलो बॉल खंयचो नेट खंयचें गोल पोस्ट खंयचो उडास नासलो थंय ताणें तो फाटी येयलो म्हळ्यार ताणें टायम दिलो फाटी मादक वस्तूंक टायम दिलो न्ही ताणें बऱ्या करण्या खातीर ताच्या पॅशना खातीर टायम दिलो आतां तुवें तुज्या पॅशना खातीर टायम दिवंक आसा ओके ऑल दी बेस्ट आनी एक उडास येता तूं दियागो माराडोना सांगतले विनोद कांबळी ही इज ए बेटर प्लेयर दॅन सचिन तेंडुलकर पूण सचिन तेंडुलकरचें वेळ दिलो ताणें कमिटमेंट आनी हाचें वेवर्ड जालो विनोद कांबळीकय आतां परिस्थिती पळयता आमी ह्या दिसांनी ही इज ए बेटर प्लेयर दॅन सचिन तेंडुलकर पूण ताचें कॉन्सन्ट्रेशन फोकस म्हणल्यार बरी वेळ दिवचें सिंगिंगाक वेळ दिवचें तेच ओके इयान तुजें सगळें नांव सांगता एक फावटी इयान कीथ लोबो वय खंय धांवून येता खंयची फिरगज तुजी विजय सो हांगाच सो ओके आतां तुवें विंचल्लें पद आसा महिमा देवाची पाद्रा बायला म्हणून तें ಗೊತ್ತನತ್ಲೆ गे हां ओके आतां महिमा देवाची कापूरबाचे पद उल्फ्याबाचे आनी विश्वासान गायन केलां ओके सिंग केलां ओरिजिनल सिंगर विश्वास पप्पन जोसिनाचें संगीत आतां विजय सो इयान कसो सिंग करता तें आमी आयकुया आयताय Mariana darsam sartista kaso dekta se tav gudas rasnaraso so bidhyam shasam sara kadnascha samdiran mahima taplyan sagur pagoran sarkin charas naran so bidhyam shasam sara kadnascha samdiran mahima taplyan sagur pagoran sarkin charas naran
व्याकुळान संद्रानी सूर्योदया वैरंत्रिळाय उजवाड पाटयता त्या बैंच्या तळार सोबेत्या मनशा संसारान कडनासच्या समदिरात महिमा टपल्यान सागर पागोरान सर्गींच्या रसनारान देष्टेक फुडें दिसली भुक्ती शेतां तोड्यास तेंपानी थंय पिकली बातां मनशा जाणवाय तुजी विसरता सुकणी सांसासय ती महिमा गायतात सोबेत्या मनशा संसारात कडनासच्या समदिरान महिमा टपल्यान सागर पागोरान सर्गींच्या रसनारान सोबेत्या मनशा संसारान कडनासच्या समदिरान महिमा टपल्यान सागर पागोरान सर्गींच्या रसनारान सर्गींच्या रसनारान सर्गींच्या रसनारान ते बरे कर इयान कीथ लोबो येस फादर तू बरो दिसताय थँक्यू तुजी स्माईल तुजें कॉन्फिडन्स तुजी जाप दिवची रीत हे तुजें स्टेज अपियरन्स हांव तुज्या गायना विशयान इल्ले वेळान सांगता तें गायन तुवें पद गायलें पळय काले विशयान तें ते महिमा देवाचे विशयान हय, महिमा देव- देवान कालें केलां सुबीत कालें ते केलां? सगळें सुबीत केलां ताणें हा तुका कितलो सोबीत घालून रचला पळय देवान मनशाक ताच्या सारक्या सो आनी सुरूपायसो जावन रचलो वय. पळय उत्पत्ती पुस्तकां सांगलां पयल्या दिसा देवान येर आसलें ताका बरें दिसलें निमाणें आनी इल्लें ताका कितें उणें दिसलें देखून मनशाक ताणें रचलो मागीर आदाम आनी एवा आमी जाणाव जाय तशें म्हळ्यार देवान आमकां एक उंचली रचना जावन रचल्या ताणें रचलां ह्या संवसाराचेर जतन घेवंक ताचें मॅन्युपुलेशन वा डिस्ट्रॉय करूंक न्ही आतां प्रकृतीचेर पळय मनीस यूज करून परत देसवाट करून घालता पळय देखून आतां इकॉलॉजी क्लायमेट चेंज ह्या विशयान परत उलयता हांव पळय आमकां एक वॉर्निंग हें आतां परत आमचें सुनामी वा अर्थक्वेक फॅमिन हें आमकां वॉर्निंग बिकॉज द नेचर इज ऑल्सो रिवोल्टिंग आमचें नेचर आमच्या संगता जियोवचे हक्क आसा प्रकृतीक देवाची महिमा ती ओके आतां गायनाक येवया तूं सांगताय गी ओके जालें ओके म्हळ्यार म्हाका समजूना म्हाका सांग ओके जालें ओके जालें गे कित्याक कालें जालें तेल्लें लास्टाक केलो लेट जालो लास्टाक लेट जालो गे वय सुरू जावन एंट्रीन येता आसतना पळय न्ही पिच म्हणलें एक आसा न्ही गे पण तुजें क्लॅरिटी ऑफ वर्ड्स वॉज गुड क्लियर आसलें हां क्लियर आसलें पिच तुवें कालें स्टडी रावचें पडटा थोडे फावटी आमी जोशार वा उमेदीर गायन करता आसतना पिच आमची तें गरजेचें पळय श्रुती आनी ताळा हें सांगात वचचें बरें जायचें तें बेसीक मॅथमॅटिक्स आसलें बरें तातूंत एकच 0 नाजाल्यार 100 मार्क्स आसले बरें हें पण आमी हांगेले एडजस्टमेंट तुमी भुरगीं न्ही गे जिगी बिगी तारा न्ही गे तुमी आमी कालें करता तुमकां आनी की प्रोत्साहन दिवच्या खातीर मोवाळायेन थोडी करेक्शन दिता आमी तें काण गेल्यार तूं बरो कलाकार जाताय बिजयन मस्त कलाकार आहात हांव जाणा बिजय आसलो तूं जल्मो नाय तुजी मम्मी जल्मो ना कोण धाडगो ना म्हाका तो व्हडलो बेनेट आमचो जोकीम जोएल असो पप्पा हे परा नावाडीक सिंगर्स जाल्ले संजय म्हणलो तें आयलो गुत्या तुका संजय रोड्रिगस म्हणलें आयकलें तुवें कोत्तू ना गे ताका पळोवंकूच ना गे तुवें संजय रोड्रिगस म्हणल्याक हे तुमी संजू बाबा म्हणटा तो कोण तुगे आनी हे पुरा तुमकां पळय ताच्या प्रायर ताका मेळो ना तुमच्या प्रायर तुमकां बरो अवकाश करून गेला पळय तें ताजें बरें मोन्नें मस्त जाणांच्या वावटां तूं फाटल्यान जायत गे तुवें आनीक वर्तो जायचें बिजयच्या कलाकारा बरी वर्तो जायचें जायत गे ओके थँक्यू फादर इयान
येस सुबीत आसा तुजी स्मायल थ्रू आवट एक बरी एक स्मायल दिताय मागीर मदें मदें मम्मीन डान्स करूंक सांगला आनी उडास येता तुका न्ही एक लायनीक करना मागीर सेकेंड लायनीक ताका उडास येता तशें मागीर सुरू करता सागोर पागोर आनी बरा न्ही बरें जालें पूण आज कितें येयलो शेकी आल्लो ताळो म्हाका गुतना ताळो पडला थ्रोट क्लियर करना एवढूच जावन आं कोंकली आसा वय कळटालें इल्लेशें शेकी परफॉर्मन्स म्हळ्यार स्टार्टींग एडलिब इल्लें शेकी आसलें मागीर पूण बरो ताळो आसा एक कालेंग एक सुबीत टेक्स्चर तुज्या ताळ्याक बरें जाता आयकूंक थोडे लायन्स एस्पेशली सोबीत ह्या मनशा संवसारांत म्हणटाना तुवें बारी बरें जातालें जायत की बरें करून अभ्यास कर नेक्स्ट रावंडाक तुका आमी पळोवंक आशिता येताय मू येवंक जाय की येताय की येवंक जाय गे ओके सिलेक्ट जाल्यार बरें करून अभ्यास करन येचे जायत की या तुज्यो हांसोस एक देवाची महिमा आमकां तें कळटा हांगा तूं बिजयचो न्ही गे तूं खंय पुणे रानाक गेला गे रानाक रान पळयलां गे तुवें नाही वचूना ते फॉरेस्ट ते वचूना वचो न्हय गे न्हंयक गेला गे रिवर गेला गेला खंयच्या न्हंयक ते सांगूड आसना ते खंय की आसले वय गे ते आतां परत आनी टीव्हीचेर पळोवचें पुरा सकाळी वय वय म्हळ्यार तूं म्हणटा दिश्टी फुडें दिसलीं उक्ती शेतां गादे गेला की पळयल्यात की वय वय खंय ते म्हज्या मम्मीच्या घरा खंय ते ताकोडे ताकोडे म्हळ्यार प्रकृतीचे सोबायेक नांव गेल्लो गांव रान आसा थंय गादे आसात बरे बरे फातोर आसात थंय रावंड रावंड ते एक आसा काय म्हळ्यार गुंडेडका न्हंय आसा पळय गुंडेडका थंय बरो वसाजे पणोरीचे थंय बरो वसाजे तुमी ओके थंयसर थोड्याच तांप आनी थंय पिकलीं भातां मनशां जानवाय तुजी विसरात आमकां पाद्रे म्हण सांगले बरी जानवाय मस्त जाल्या आतां आयच्या काळार टॅक्नोलॉजी आसा सगळं आसा पूण आमी हें पूर आसून हें पुरो विसरून सोडटा हांव ताकोड्यांत आसलें विसरून सोडटा हांव गुरुपुरांत आसलें विसरून सोडटा हांव उल्लाळांत आसलें विसरून सोडटा हांव आमी खाली हांगाच आसता हांव सो आमी एका मिनटाक आमची जानवाय इल्ली विसरून सोडची आमच्या म्हळ्यार त्या टॅक्नोलॉजी तेंपरा आमी अशेल्या सुवात्यांक वसाचे पावाचे थंयसर ती प्रकृती म्हणल्यार एक काय म्हणटात एक दैवीक कल्पण ते एक दैवीक आतां प्रकृती नेचर सो तसो अनुभव करीचे तुका कितलें समजता म्हणून हांव नेना पूण हांवें सांगचें तुज्या पेरंटांक आतां आयकता जावंक पुरो टीव्हीचेर पळयता जावंक पुरो आनी जायती पेरंटां पळयता जावंक पुरो सो भुरग्यांक असली देवाची महिमा प्रकृतीची महिमा सांगोवंक तांकां अवकाश करून दिवचे म्हणून म्हजी विनंती आसा आनी नेक्स्ट तुवें येताना म्हाका ताकोड्यांत काळें पुरो पळयलां म्हणून सांगायचें ओके जाय शुअर न्हय ओके देव बरें थँक्यू आता दुसरं इयान सगळें नांव सांग तुजें या नोवा डिसोजा बेंदूर वय तो बिजय तावण आयिल्लो ओके तुमी कॉम्पिटिटर टफ कॉम्पिटिटर गे म्हण बिजय आनी बेंदूर न्हय गे संगीत म्हणटा तशेंच आसता पळय एक एरिया आसता एक प्रदेश आसता थंयसर एक कॉम्पिटिशन आसता आनी तशें कॉम्पिटिशन जाल्ल्यान हांव चिंता सिटींत इतलीं सिंगरां येवंक कारण हांगा भितरलें इंटरनल कॉम्पिटिशन आसा पळय तें कारण म्हणून चिंता तुमकां कळीत आसता रे कोंकणी नाटक सभेची पयली कॉम्पिटिशन आसतना तशेंच जातालें विजय कॉर्डेल बेंदूर आंजलूर पुरा एकदम फायट आसतालें न्ही ओके आतां तूं बिजयच्या इयाना कितलें कॉम्पिटिशन दिताय म्हण आतां पळया ओके तुजें पद आसा वडा पोंदा बरयल्लें उतरां आसात श्रीधर कामत आनी ताळो दिल्लो आसा एरिको झेरियो संगीत सजनारी तोच एरिक ओके ओके स्टार्ट कर ओडा पोंदाशेज मुजी मोगरे गळ्यांची याद तुझी येता मुखा अर्दे रातीची
मोडा बोंदा शेज मुझी मोगरे खळ्यांची याद तुझी येता मुखार दे रातीची मोडा बोंदा शेज मुझी मोगरे खळ्यांची याद तुझी येता मुखार दे रातीची सोशिपीत साडो आयली रात पुनवेची अंगण मुझे गेले भरून फुली फुला बोल्यांची सन्या सोशिपीत साडो आयली रात पुनवेची अंगण मुझे गेले भरून फुली फुला बोल्यांची पिसान दूर जाऊन हवे गायली गीता प्रीतीची याद तुझी येता मुखा हृदय रातीची पिसान दूर जाऊन हवे गायली गीता प्रीतीची याद तुझी येता मुखा हृदय रातीची ओढा पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मुखार दे रातीची ओढा पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मुखार दे रातीची उजवाडाचे तुटले नाते काळोखात श्वास मुजो काची जीन तुझे विने सोपन लेगीत पडून जो उजवाडाचे तुटले नाते काळोखात श्वास मुजो काची जीन तुझे विने सोपन लेगीत पडून जो सोई म्हाका पेटचे आदी वाडवा देले वातीची याद तुझी येता मुखा हृदय रातीची सोई म्हाका पेटचे आदी वाडवा देले वातीची याद तुझी येता मुखा हृदय रातीची मोडा पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मुखार दे रातीची मोडा पोंदा शेज मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मुखार दे रातीची याद तुझी येता मुखार दे रातीची याद तुझी येता मुखार दे रातीची
इयन येस भारी बरें जालें तुजें परफॉर्मन्स. थँक्यू. माणसोबाणाचें पद एरिक बाबाचें कॉम्पोजिशन वन ऑफ द फायनेस्ट बेस्ट कॉम्पोजिशन सगळ्यांक की काळजाक लागचेतलें एक कॉम्पोजिशन ताचें न्ही गी. सबार पदां तांणी कंपोज केलां वेगवेगळीं आनी तांचे पैकी एक उत्तम कॉम्पोजिशन आनी म्युजीक आयकलां गे हाचें. म्युजीक बारी बरें आसा न्ही गी. बरें प्रयत्न तुजें बरें करून केलें सादर करूंक प्रयत्न केलें आनी की इल्ली इमोशन्स आनी की घालवेतालें ह्या पदार पूण तूं ल्हान तुका तितलें अर्थ जायना आसतलें एक देदेस्पर जावन म्हूण चेंपतलें पद पूण बरें प्रयत्न तुवें केलें. ते लास्ट पार्ट तुवें म्हणलें घालें तुवेंच घालें गे ते वेरिएशन्स ते हमिंग हांवें ते केलें. कोण हेल्प केलें म्हळ्यार खंय आसा गे तें आयकल ते सॉंगांत ना कोणें तुवें इम्प्रोवायज केलें गे ऑन युअर ओन गे कोणाचें हेल्प काणलें गे. डाडान म्हाका हेल्प केलें. डाडा म्युजिशियन गे. ओके बट बरें प्रयत्न इल्लें डिफरंट आहलें एक्सपेक्ट करून नातलें. तूं अशें कितें रावलाय गे म्हूण चिंतलें हांवें परत्यान सुरू करताय गे कोण ना म्हणून जालें म्हाका आतां पद काय ना बरें जालें. आनी एक सादरपणार तुवें काम करेचें इवन आतां म्युजिकाक आसतना इल्लें स्वे जावया तुवें उगोत रावन शाकी जायत की तें जाल्यार विज्युअली बरें दिसता. आतां तो टीव्हीर पळयतात न्ही तुका तुका ऑडियो खंय आयकल्यार आवडनी तुवें कांय एक्सप्रेस एक्शन्स या काले परफॉर्म करना जाल्यार जाता पूण विज्युअली पळयतना लोकांक कालें दिसता तूं कशें परफॉर्म करताय तेंय पळयतात. सो नेक्स्ट टायम तुवें ताचेर इल्लें काम करूंक आसा. ओके ताळो सुबीत आसा तुजो तुका बरें फ्युचर आसा सिंगिंगांत बरें प्रॅक्टीस कर. थँक्यू. आनी आज ही वॉकलो मॅचिंग आसा पोरी आहलें मू पोर ब्लू कलर आहलें. नेक्स्ट टायम खंयचें वॉकलो हांव आतां ट्रॅक दवरिचें पडटा. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू. इयान नोवा येस तुका गोल्डन तिकेट मेळ्ळी काल्या खातीर ते हांव बरें सिंग केलें. बरें सिंग केलें गे कालें सिंग केलें तुवें लास्ट टायम म्हज्या मायगावा म्हज्या शेरा पळय गे तिकेट खंय दवरलें आतां गोल्डन तिकेट खंय दवरलें मम्मा सांगत आसा. आसा गे आसूं दी ओके. तुज्या सिंगिंगा विशयांत रायना बायन बरें करून सांगलां त्या पदाचो तुका अर्थ गुत्ता गी सगळें सारांश सामरी सांगचें जाल्यार त्या पदांची मम्मा आनी डाडा सांगले आवडलो जाताना ते सांगतात खंय ओडलो जाल्या उपरांत आतां तांकां गुत्ता न्ही तांकां गुत्ता आसा न्ही ओके म्हळ्यार मस्तुपटी कितें म्हळ्यार आतां तुका तरबेत कर हांगासर हाडला ती इमोशन्स आनी केदां भायर येवचें म्हळ्यार एक्सप्रेशन्स वेन यू एंटर इन टू दॅट कॅरेक्टर त्या कॅरेक्टरा भितर गेल्या वेळार ताजें बरें परफॉर्मन्स जाता एक्सप्रेशन तुका बरें ताळो आसा कॉन्फिडन्स आसा आनी बरो इनसेंट दिसताय तूं इनसेंट तूं भुरगीं मुग्ध म्हणटात न्ही खंयच्या क्लासीक शिकताय तूं फिफ्तान गे खंयच्या इस्कॉला वेताय सेंट इलोशियस गोंजागा. ओके खंय म्हणी तरबेती वेताय की ट्रेनिंगा वेताय गी तूं वय सिंगिंगाक सुरसोबानाक वेता शिल्पा मॅम म्हाका शिकयता गे वय आनी कीबोर्ड क्लास सायमन सर शिकयता म्हाका. आनी कालें शिकताय आनी कालें बरें खेळटाय काही येना आनी काही येना. टायम मेळटा न्ही प्रॅक्टीस करूंक वय मेळटा. इस्कॉलांत हुशाराय मू हांवें सांगता कित्याक म्हळ्यार मस्त जाणां भुरगीं आमकां शिकोवंक आसा नीट CET आनी काय तूं तुज्या प्रायर न्ही देखून उरल्या को करिक्युलर म्हणटा पळय जाल्यार सिंगींग आनी पुरा ताका अटेन्शन दिनात. दीज आर फायनर थिंग्स ऑफ लायफ दे वील फायन ट्यून युअर पर्सनॅलिटी. हांव फादर मुल्ला मेडिकल कॉलेजींत आसलो मेडिकल कॉलेजी सयत आमी कल्चरल एसोसिएशन सुरू केलें सो दॅट दे बिकम बेटर डॉक्टर्स आनी बेटर नर्सीस. दीज फायन हे फायन ट्यून करता बरो व्यक्ती जाता हितून म्हटलें खंयचेंय काम आसूं दी बट ह्युमन बिईंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट न्ही. म्युजीक हेल्प्स संगीत हेल्प करता जायत की ऑल द बेस्ट. इयान तुका जें कितें गरज आसा ह्या वेदीर ऑलरेडी सांगलें आमच्या वरेणारांनी सो सर्तीक कितें सांगूंक हांव वचना. श्रीधर कामत 3 वर्सां पयलें तो अंतरलो आसा आनी हांव ताका पर्सनली मेळ्ळो आसा हांव भेटलो आसा ताका हांव ताचे लागीं उलयलो आसा आनी ह्या पदा विशीं हांवें प्रत्येक ताका विचारलें आसा. हें पद म्हळ्यार म्हजें फेवरेट पद हें हांवें आयकोनचें. सो ताणें म्हणलें आसा स्टार्टिंगार ताणें तें पोयम बरयल्ली पोयम तें ताणें पदाक म्हणून बरयल्लो न्ही ताळो घालचे खातीर बरयल्लें न्ही पोयम बरयल्लें ताचे उपरांत तें पद जाल्लें पूण एरिक बाबांनी तशेंच ताका त्याच रितीन ताळो घाला म्हळ्यार ताची भावणां कितें आसात भावणां भोगणां कितें आसात श्रीधर कामताची
ताका काय म्हणटा ते मॅच जावन ताणें तो ताळो बसयला आनी म्हजे म्हणल्यार फेवरेट्स म्हूण आसतात पळय पदां पैकी तातूंत म्हजें वन ऑफ द फेवरेट सॉंग हे वडापांदा शेअर्स म्हजे. सो तुका हांगा प्रस्तूत केल्ल्या खातीर देव बरें करूं, अभिनंदन तुका. थँक्यू. थँक्यू. Live to camera, to your TV or let's just say your phone or your computer तुम्ही पळयलें आमच्या कंटेस्टंट्साचे कितली तयारी आसली म्हणून. ती कॉन्फिडन्स, ती तयारी, ती शैली तांची, तांचें प्रदर्शन जावन दी, इट वॉज अ होल पॅकेज. आनी ते भुरग्यांचे इनसेन्स, तांचे ते हांसो, तांचे ते यू नो दोज लिटल थिंग्स दॅट मेक इट सो मच मोर बेटर इज एक्झॅक्टली वॉट इट्स वर्थ. तुमी येवचे 9 वरार आमच्या दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर हो शो पळोवंक. सो इफ दॅट्स वर्थ इट, मोस्ट सर्टनली आमची तुमची मुलाकात येवच्या शुक्रारा जातली. पण ताच्या यादी आमच्या सर कंटेस्टंट्सांक भरपूर पाठिंबो दिवन मस्त मोग दिला आमच्या वरणाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयलां तांणी तांचे प्रयत्न तांचे कितले अपुरबायन तांणी केला. सो हर एका एपिसोडांत आमचे कंटेस्टंट्स येतात, तांचे सर प्रयत्न काणी येवन हांगासर तांचें प्रदर्शन तांचें करूंक खंडीत जावन तांचें टॅलंट संगीताद्वारी. सो विथ दॅट मोगाल वीक्षकांनो, आयचो एपिसोड आमी हांगासर अखेर करता, आमी संपयता. भुरग्यांचे तांचे प्रयत्न ती बरकरार दवरतात. तुमचो मोग आमकां दिते रावा, आमचे वरणां राखूनच आसात आनी नव्या कंटेस्टंट्स तांचे परफॉर्मन्स तांचे पळोवंक. सो विथ दॅट हांवूय राखून आसता तुमकां मेळोवंक येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरार. तर पर्यंत मोग आसून मनोरंजना खातीर पळयते रावा दायजी वर्ल्ड टीव्ही 24/7.